नमस्कार. आयुर्वेद हो भारताचो प्राचीन मेडिसिनल सायन्स, प्राचीन वैद्यकीय शास्त्र. सध्या फाल्यांच्यान म्हणजे 8 तारखेच्यान गोंयान 9वी वर्ल्ड आयुर्वेद काँग्रेस आणि आरोग्य एक्सपो जाता. ताज्या खातीर जाणून घेवपाक आमचे बरोबर आज स्टुडिओन आसात डॉक्टर पुष्पराज आमोणकर. नमस्कार डॉक्टर. नमस्कार. डॉक्टर पुष्पराज आमोणकर हे डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेस हांच्या अंडर आयुर्वेदिक प्रॅक्टिशनर म्हणून कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आणि आझिलोन कार्यरत आसात. तर डॉक्टर, तुमच्या आमच्या स्टुडिओन स्वागत आसा. पयली क्वेश्चन म्हाका हो विचारपाचो आसा तुमकां की हे जे वर्ल्ड आयुर्वेद काँग्रेस 9th वर्ल्ड आयुर्वेद काँग्रेस आणि आरोग्य एक्सपो गोंयान जाता, ताजें एकूण स्वरूप कितें आसतालें? नमस्कार. तर वर्ल्ड आयुर्वेदा काँग्रेस हे 9वी एडिशन आसा, 9th एडिशन आसा. म्हणजे हाच्या पयलीं 8 एडिशन जाला. तर 2 वर्सांत एकदा असो हो व्हडलो प्रोग्राम जाता. वेगळ्या वेगळ्या शहरांनी जाता. पयलीं जाल्लो केरला, मागीर गेल्लो अहमदाबाद, मागीर दुबय सुद्दां ह्या शहरांत सुद्दां हो जाला. तर ह्या शहरान भोंवन तो आतां ह्या फावटी ह्या वर्सा 8, 9, 10, 11 ह्या तारखेक गोंया ह्या राज्यान आसतलो. खूब व्हडलो प्रोग्राम आसा. हाचे मुख्य 2 विभाग अशें म्हणूं येता. एक विभाग म्हणजे वर्ल्ड आयुर्वेदा काँग्रेस. काँग्रेस हो जो घटक आसा म्हणजे राजकीय पक्ष न्हू. काँग्रेस म्हणजे मेळावा. कोणाचो मेळावा? आयुर्वेदीक डॉक्टर, आयुर्वेदीक औषधी, आयुर्वेदीक रिलेटेड खुबशे गोष्टी ह्या जगात चल्ला. तांचो एकत्रीत एका जाग्यार येवन ते सगळे लोक एका जाग्यार मेळटले. तर सगळे विश्वभरातले आयुर्वेदीक प्रेमी एका जाग्यार मेळटले, भासाभास करतले. गुरु शिष्य मीट आसतले, म्हणजे गुरु आनी शिष्य एकत्र येवन. आतां हांव थोड्या लोकां कडसून शिकला जे महाराष्ट्रान आहा, केरला आसा, कर्नाटका, तांकां मेळप जायना. ह्या निमित्तान सगळे डॉक्टर्स, सगळे टिचर्स, सगळे शिष्य एका जाग्यार मेळोन बऱ्या प्रमाणात भासाभास जाता. त्याच बरोबर दुसरी बाजू म्हणजे आरोग्य एक्सपो हो जो आसा तो सगळे सामान्य लोकां खातीर आसा. प्रत्येक मनीस, तो आतां ल्हान भुरगो 8वी 9वीचो आसूं, किंवा तो कॉलेजींतलो भुरगो आसूं, किंवा पेरंट्स आसूं भुरग्यांचे असले पेरंट्सचे, शेतकरी आसूं किंवा बिझनसमॅन आसूं, आयुर्वेदाचे जेका कोणाक ओड आसा किंवा प्रेम आसा, तांच्यांनी ह्या आरोग्य एक्सपोक येवन त्याचो फायदो घेवचो. तर हाच्या खातीर हांगा आसतले आमचे स्टॉल्स. आरोग्य एक्सपो म्हणजे 400कूय चड स्टॉल्स आसा. स्टॉल्सान आयुर्वेदा रिलेटेड खुबशे प्रोडक्ट्स आसतले. वेगळी वेगळी आयुर्वेदीक OPDs आसतली, आयुर्वेदा रिलेटेड बुक्स आसतले, आयुर्वेदा रिलेटेड मेडिसिन्स आसतले. हेच व्यतिरिक्त आयुर्वेदाक हर्बल प्लांट्स आसा तेचे सुद्दां स्टॉल्स आसतले. त्याच बरोबर थंय आयुर्वेदाचे सोडून दुसरी गोष्टी म्हणजे योगा जाले, मागीर होमिओपॅथी जाले, युनानी, सिद्ध, हाचे सुद्दां खुबशे गोष्टी इन्फॉर्मेशन जे आसा कॉमन लोकां खातीर थंय अवेलेबल आसतले. तर हेचो फायदो असो की खूब लोकांक हाचे बद्दल इन्फॉर्मेशन नासता. म्हणून आयुर्वेदाचो आणि इतर सायन्स, इतर अलायड सायन्सीस म्हणजे योगा, होमिओपॅथीचो प्रसार हाच्या खातीर ह्याचो म्हणजे वर्ल्ड आयुर्वेदा काँग्रेस आणि आरोग्य एक्सपो गोव्यात घडता. सो हे जे सगळे म्हणजे एक्झिबिशन्स तुम्ही म्हणले तसे बुकाचे एक्झिबिशन, औषधींचे एक्झिबिशन आसतले. सो प्रोफेशनल्स जे आसात, डॉक्टर, ते ऑलरेडी प्रॅक्टीस करतात म्हणा, फार्मा कंपनीज आसात, तांच्या खातीर स्पेशल कितें आसा हातून? खूब बरो प्रश्न. डॉक्टर्सां खातीर मिटींग आसतली. आतां आयुर्वेदान सुद्दां खुबशे नवीन नवीन गोष्टी घडटा. आतां इन्स्ट्रुमेंट लावन, जशें आमी ECG काडटा तशें इन्स्ट्रुमेंट लावन नाडी चॅक करपाचें मशीन इनोवेट जाल्या. हाचे बद्दल इन्फॉर्मेशन थंय डॉक्टर्सांक मेळटले, कशें यूज करपाचें तें मेळटलें. त्याच प्रकारे हो एक जस्ट एक्झाम्पल जालो. तशेंच पंचकर्माचे खुबशे इक्विपमेंट आसता. हे इक्विपमेंट थंय अवेलेबल आसतले, फॉर सेल आसतले किंवा ताचे बद्दल इन्फॉर्मेशन मेळटली. त्याच बरोबर रिसर्च पेपर्स आसतले. रिसर्च पेपर्स जे म्हणजे नवीन रिसर्च थोडे घडता आयुर्वेदात, ताच्या बद्दल सगळो इन्फॉर्मेशन लोकांक म्हणजे स्पेशली आयुर्वेदिक फ्रेटर्निटीक मेळटले.
ह्याच बरोबर पोस्टर प्रेझेंटेशन आसतले जितून आयुर्वेदीक डॉक्टराची आपली जी नॉलेज आसा ती वाडोवपाक ताका जे शिकला ते आनीक नवीन गोश्टी शिकपाक मदत जातली. ह्याच बरोबर 150कूय चड लोक आसा जेंकां इनवायट केला. हे दिग्गज व्यक्तिमत्व आयुर्वेदांतले स्टॉलवर्ड्स म्हणटा तशे व्हडले डॉक्टर्स आयुर्वेदाचे वेगळे वेगळे देशांतसून वेगळे वेगळे भागांतले ते येवन त्यांचे टॉक्स आसतले. तर हो एक जालो आयुर्वेदीक डॉक्टर्सां खातीर. त्याच प्रकारे मेडिसिन्साचे फार्मसीज खूब आसतले. आतां जर कोण शेतकरी आसा असले फार्मसींक मेळून आपले जे उत्पन्न आसा आयुर्वेदीक जर हळद लायता कोरफड लायता हाच्या बद्दल इन्फॉर्मेशन सुद्दां असल्या एका स्टॉलान मेळटली. म्हणजे डायरेक्ट सेलर टू बायर करेक्ट बायर सेलर मीट आसतली. व्हेरी करेक्ट बायर सेलर मीट आसतली जितून असले गोष्टी लोकांक इजिली अवेलेबल बिझनस कसो करपाचो आणि झाडां आयुर्वेदीक हर्बल प्लांट्स लावपाचो आणि तातूंतसून फायदो कसो घेवपाचो हाचे बद्दल इन्फॉर्मेशन मेळटलें. तुम्ही सुरवातीक जेन्ना वर्ल्ड आयुर्वेदा काँग्रेसा बद्दल उलयले तेन्ना तुम्ही म्हणले की तातूंत ओपीडीज आसतल्यो म्हणून. करेक्ट. आता हे 3 दिसाचो जो हे आसा 8, 9, 10, 11 4 दिसांचो हो प्रोग्राम आसा. तर कोणी एक मनीस जर ओपीडीन गेलो जाल्यार फुडें कितें मागीर एक ओपीडी एक फावटी वचून चॅकअप करून तें सोंपना न्ही ताजे फुडें फॉलोअप करचें पडटा. मागीर लोकांनी कितें करचें? बरो प्रश्न आसा. तर ओपीडीच्या बद्दल पयलीं सुरवातीक सांगता. हांगासर 8 ओपीडी आसतली. आयुर्वेदान अष्टांग आयुर्वेद म्हटला म्हणजे 8 भाग घातला आयुर्वेदाचे जितून पेन मॅनेजमेंट म्हणजे वात कमी करपाचे असली ओपीडी हांगा जातली. प्लस शल्य शालाक्य म्हणजे दोळ्याचे नाकाचे घशाचे आणि ह्या दुयेंसां कानाची दुयेंसां एक स्पेशल ओपीडी आसतली. असले विविध ओपीडीची स्पेशलिटी आयुर्वेदान आसा हे लोकांक खबर ना. हाच्या खातीर फक्त 8 अशें दवरला. पेन मॅनेजमेंटान वात म्हणजे लोक म्हणटा की आयुर्वेदान खूब उशिरा गूण येता. हे न जाता थंयच्या थंय म्हणजे त्या मोमेंटाक वात किंवा दुखणें कमी करपाचे ही ओपीडी आसा. सगळ्यांनी ह्या ओपीडीक तरी आवर्जून वयचे. प्लस दुसरे ओपीडीज आसतले जशे की सर्जरी जितून सर्जरी जेन्ना सांगता तेन्ना ते अवॉयड करूं येता काय तितून आयुर्वेदीक मेडिसिन्स अवेलेबल आसा हाच्या बद्दल आसतले. इनोरेक्टल डिजीजीस आसा जितून आयुर्वेदाचे पंचकर्म किंवा शारसूत्राचे बरे युजीस आसा ताच्या बद्दल इन्फॉर्मेशन आसतली. असे खूब म्हणजे 7-8 ओपीडीज आसतली जेचे ऑन अपॉइंटमेंट बेसीस आरोग्य एक्सपो ह्या जाग्यार थंय स्टॉल्स आसतले. पूण मागीर कितें? ताचे नेक्स्ट फॉलोअप कसो करप? येस फॉलोअपचे कशें आसा की ऑलरेडी आमचे आयुर्वेदीक डॉक्टर्स सगळी कडेन स्प्रेड आसा. गोंयान आयुर्वेदाचो प्रचार प्रसार बऱ्या प्रमाणात झालेलो आसा. म्हणपाचें गेलें तर हांव आतां सद्या एज अ आयुर्वेदीक फिजिशियन अंडर डिरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसीस आसा. म्हाजे सारके 29 आनीक डॉक्टर्स वेगळ्या वेगळ्या सेंटर्सान अवेलेबल आसा. तशेंच गव्हर्मेंट सेंटर्सान अवेलेबल आसा. जशें की करेक्ट PHC CHC डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ह्या हितून आयुर्वेदीक फिजिशियन्स अवेलेबल आहा. तशेंच CHO म्हणून 9 CHO ऑलरेडी आसा आणि 42 CHO नवीन अपॉइंट जावपाचे मार्गार आसा. तर हे सगळे लोक आमी सिटीनी किंवा पेरिफेरीक म्हणजे आयुष वेलनेस सेंटर अशे सारके अशे गांवांतले एंडाक जे रुरल मेडिकल डिस्पेन्सरी म्हणटा थंय आयुष वेलनेस सेंटर डिवेलप केला. म्हणून प्रत्येक मनीस गोंयचो जर रावता ताचे लागीं एक तरी PHC नाल्यार CHC डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ना जाल्यार आयुष वेलनेस सेंटर आसतले. हांगासर आयुर्वेदीक डॉक्टर अवेलेबल आसा. हांचे कडेन मेडिसिन्स अवेलेबल आसा. तर मेडिसिन्स फ्री ऑफ कॉस्ट गव्हर्मेंट ऑफ गोवा कडसून दिले वता. ओपीडीन पेशंटांनी मागीर फॉलोअप करचे. थंय स्पेशलिटी डायग्नोसीस जेन्ना जाले ताजे ट्रिटमेंट स्टार्ट केलो की फॉलोअपा खातीर गव्हर्मेंट सेंटर्सान एक वचूं शकता आतां सांगल्या प्रमाणे. नेक्स्ट आमचे गोमंतक आयुर्वेद कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर आसा शिरोडा. थंयसर तांचे कडेन स्पेशलिस्ट अवेलेबल आसता. ते ओपीडी सांबाळटले. तांचे कडेन परत रिफर म्हणजे तांचे कडेन फॉलोअप केल्यार उपकारता.
थर्ड थिंग आमचे आयुर्वेदीक प्रायवेट प्रॅक्टिशनर्स आसा हां. ऑल ओवर गोवा जेंचे बऱ्या प्रमाणात क्लिनिक्स चालू आसा ताज्या बद्दल इन्फॉर्मेशन सुद्दां हे वर्ल्ड आयुर्वेदा काँग्रेस आनी एक्सपोच्या मार्गांसून मेळटली. तर लास्ट एक ऑप्शन फॉलोअपाचो अशें आसा की आमचे माननीय प्रधानमंत्री ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदा धारगळे उक्तावण करपाचें आसा. ते सुद्दां ओपन जातले, लोकांनी थंय सुद्दां फॉलोअप करूं येता. ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदा येस. म्हणजे हे खूबच व्हडलें हें आसा. थंय इट्स अ ऑनर म्हणटात तसो गोंया खातीर की येदें मोठें इन्स्टिट्यूट हांगा ओपन जावचें. येस. आणि हे सगळे जे तुमचे आतां फॉलोअप बी तुमी सांगलें हे सगळें आसता. म्हाका एक सांगा, पणजेन रावपी म्हणजे आमी आतां शहरान रावपी लोक, आमी येतना वतना ते सदां पळयता बांदतात, आमकां ते होर्डिंग्स दिसता म्हणून आमकां कळ्ळें की हें आसा. पूण गांवांतल्या लोकांक कशें कळपाचो मार्ग आशिल्लो की वो वर्ल्ड आयुर्वेदा काँग्रेस जाता म्हणून? वर्ल्ड आयुर्वेदा काँग्रेस आतां जेन्ना प्लॅन जालो तेन्ना आमचे गव्हर्मेंट ऑफ गोवान आनी वर्ल्ड आयुर्वेदा काँग्रेसचे टिमान प्लस प्रायवेट डॉक्टर्स सगळ्यांनी एकत्रीत येवन आयुर्वेदाची सेवा दिली. म्हाका दिसता हे फर्स्ट टायम अशें जालां की आयुर्वेदीक डॉक्टर्स गव्हर्मेंटातले, प्रायवेट आनी सगळे एकत्र मेळून एका कॉजा खातीर काम केलां. तर हेतून आमी भरपूरशे कॅम्प्स केला. आंकडो सांगचे म्हटल्यार 110 कॅम्प ऑल ओवर गोवा जाला. ते 110 कॅम्पान 15,000कूय चड बेनिफिशरीज आशिल्ले. 15,000कूय लोकांक ते आयुर्वेदाचो प्रचार प्रसार ह्या 2 मार्गांसून जाला. 2 मार्ग म्हणजे एक जाल्ले आमचे मेडिकल कॅम्प्स, जितून स्पेशलिटी कॅम्प जावं किंवा नॉर्मल कॅम्प जावं, आयुर्वेदा रिलेटेड कॅम्प्स अशे जाले जितून सगळे गांवांतल्या त्या लोकांक आयुर्वेदीक उपचार मेडिसिन्स फ्री गेले. थोड्या सेंटर्सान थोड्या कॅम्प्साक आमी BMD मशीन सुद्दां अवेलेबल केले. BMD मशीन म्हणजे बोन मिनरल डेन्सिटी, हाडांची घटसाण कितकी आसा ते पळोवपाची एक टेस्ट आसता. भायर टेस्ट केली जाल्यार म्हारग आसता ती, बरी 1,000-1,500 अशें आसता. हांगासर फूल कॅम्पाक आमी सगळ्यांक फ्री ऑफ कॉस्ट ही अवेलेबल केल्ली. तर हितून हाडां घट वीक आसा जाल्यार ताणें कितें उपाय करचे, तर आयुर्वेदीक कॅल्शियम आमचे गोवा गव्हर्मेंट सप्लायसून आसा ते आमी दिले. म्हणजे खुबदां अशें कॅल्शियम घेवन त्रास जाता जाल्यार आयुर्वेदीक कॅल्शियमचे सप्लिमेंट अवेलेबल आसता. हेची एक नॉलेज वाडोवपाक किंवा दिवपा खातीर मदत केली. त्याच बरोबर शालेय विद्यार्थी म्हणजे स्कूल चिल्ड्रन हांच्या खातीर खुबशे आयुर्वेदा टॉक्स आमी कंडक्ट केले. तर हितून आयुर्वेदा टॉक्सान आयुर्वेदा बद्दल इन्फॉर्मेशन, फॉर एक्झाम्पल आमी आतां एक टॉपीक धरलो हेअर केअर. हांवें आतां बिचोले टॉक्स दिले, तितून केंसांची काळजी आयुर्वेदान कशी करची हाच्या बद्दल टॉक्स दिवन हेअर ऑयलचें डिस्ट्रिब्युशन केल्लें. हे खूप महत्वाचें आसा. सध्या हेअर इज मेन प्रॉब्लेम म्हणटात तसो सगळ्यांक, तरणाट्या पासून जाणट्यां पर्यंत सगळ्यांक. करेक्ट. दोतोर म्हाका एक सांगा, आतां तुमी PHC, CHC आणि हे जे गव्हर्मेंट हॉस्पिटल्स आसात ताच्या तुमी म्हणटा की प्रत्येक हातून एक आयुर्वेदीक डॉक्टर आसता. सो हाव वॉज द रिस्पॉन्स ऑफ ॲलोपॅथीक मेडिसिन प्रॅक्टिशनर देर? म्हणजे पयलींच्यान हे MBBS म्हणा किंवा ॲलोपॅथीन जे काम करतात तांचीच ही हॉस्पिटलान आशिल्ली. सो तुमी जेन्ना इंट्रोड्यूस जाले तातूंत तेन्ना तांचो रिस्पॉन्स कसो आशिल्लो? खूब बरे गजाल आसा, बरो प्रश्न आसा. तर म्हाका आयुर्वेदिकान एज अ आयुर्वेदीक डॉक्टर खूब सपोर्ट मेळ्ळा. सगळ्या ॲलोपॅथीक डॉक्टर्स सगळ्या हांचून बरो सपोर्ट मेळ्ळा. स्पेशली मेन्शन करूं सोदता म्हाजी हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मेधा साळकर. तिणी आयुर्वेदाचो प्रचार प्रसार OPD वाडपा खातीर खूब मदत केला. म्हणजे जर हांव इनोवेटीव कितें प्रोसिजर्स तयार करपाचे अशें चिंत्ता, विद्यकर्म, अग्निकर्म, कपिंग जे हांव सुरू करपाचे यत्न आसा, कॅम्प करपाचो आसा, गांवान कॅम्प करपाचो आसा किंवा दुसरे कडेन कितें टॉक घेवपाचो आसा, मॅडमीचो फूल सपोर्ट आसता. अशें न्हू की म्हणजे पयलीं अशें दिसतालें की ॲलोपॅथी आयुर्वेदिकाक मातशें कमी लेखता किंवा कमी दवरता, अशें ना. ती म्हाका म्हणजे MBBS आनी ॲलोपॅथीक किंवा आयुर्वेदीक डॉक्टर्सांक दोगांकूय इक्वल राखता. त्याच प्रमाणे आतां म्हणचें जालें तर आमचे सगळे CHCचे स्टाफ, बिचोलीचे स्टाफ किंवा बाकीचे सगळे स्टाफ जे आसा ते आयुर्वेदाचे प्रचार प्रसारा खातीर सगळे जाणां काम करता. रायट फ्रॉम अटेंडंट टू मेडिकल ऑफिसर्स आमकां पेशंट्स रिफर करता.
सेम वे आतां नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान आसा थंय सुद्दां आमकां रेफरन्स डॉक्टरां कडसून येता, म्हणजे जी खूब व्हडली गजाल आसा. आयुर्वेदिकान बऱ्या प्रमाणात प्रचार प्रसार जाला अशें म्हणूं येता. आनी ओपीडी सुमाराक अशें एवरेज ओपीडी सुद्दां आतां डॉक्टर्सांची सगळे डॉक्टर्स ऑल ओवर गोवा वाडत आसा. तरी खूब बरी गजाल आसा की आयुर्वेदाचो रिस्पॉन्स म्हणजे जे ॲलोपॅथीक डॉक्टर्स किंवा बाकीचे डॉक्टर्सांचो बाकीच्या स्टाफांचो खूब बरो आसा. ही खरीच बरी गजाल आसा, कारण आम्ही आतापर्यंत आयकत आयलात की फक्त म्हणजे भायल्यान आयकतात अशें की ॲलोपॅथी आणि आयुर्वेदाचे एकामेकांक पटना, आणि तशें कांय ना. म्हणजे इट इज मोर ॲलोपॅथीन म्हणटात तशें तुमकां सांबाळून घेतला अशें आपल्या हातून. करेक्ट. सो एक आनी तुमी ओदोळ उलयल्ले ताच्या बद्दल हांव परते फाटल्यान येवं सोदतां मातशें, की इन्स्टंट रिलीफ जो आसा तो ॲलोपॅथीन मेळटा. कळ्ळें? म्हणजे आतां एक म्हजी तकली उसळटा, फट्ट करून पेन किलर घेतली जालें काम. पूण आयुर्वेदान तशें जायना न्ही. म्हणजे असो एक समज आसा की आयुर्वेदान जर समज तकली उसळटा जाल्यार तुमी सोदून काडटले कित्याक उसळटा, मागीर ताजेर वखदां दितलें, तें 6 म्हयने चलतलें. दुयेंत मारता आयुर्वेद, पूण पेन कसो मॅनेज करप? बरो प्रश्न आसा. खूब जाणांक हो प्रश्न आसता की आयुर्वेद स्लो आसा, पेन मॅनेजमेंट म्हणजे आतां वखद दिलें जाल्यार 2-3 दिसांनी तेजो इफेक्ट येतलो काय अशें म्हणून तांचे थोड्यांचे प्रश्न आसता. पण तितून सांगूंक सोदता की आमी सद्या बिचोली CHC हांगासर आजिलोन थोडे प्रोसिजर्स चालू केला, जशें की विद्धकर्म. विद्धकर्म म्हणजे एक सूय घेता, स्पेसिफीक मर्म पॉयंट्स आसता शरिराचेर, तितून तोपून पेन मॅनेजमेंट, दूख कमी करपाची रोकडीच तितून ताकद आसता. तशेंच व्याधी कमी करपाचे, म्हणजे आतां फॉर एग्जाम्पल रिनल कॅल्क्युलाय, सायटिका, किडनी स्टोन, सायटिका असले जेन्ना दुखणे आसता तेन्ना सुद्दां सूय तोपून पेशंटाक जेन्ना सूय तोपता उठल्या बरोबर ताका आराम मेळटा. एक एग्जाम्पल सांगचें गेलें जाल्यार एकूच एग्जाम्पल सांगता की खूब जाणांची खोट दुखता, पायाची खोट दुखता, थंडीच्या दिसांनी चड चाळवता, उठल्या बरोबर पाय जमनीक तेकयता तेन्ना सोसूंक जायना, कळा मारता. हे दुखणे खुबशे जाण पेन किलर्स घेत रावता आनी खुबशे पेन किलर घेना जाल्यार तांकां खूब कळा मारता. हितून आमी एक आयुर्वेदीक ट्रिटमेंट करता, जितून एक यंत्र आसता, एक मातयेचो शलाका आसता, मृत्तिका शलाका, ती गरम करून रॉड कसो तो एक गरम करून त्या भागाक म्हणजे खोटेक एक डाग दिता, जितून इन्स्टंटली आनी परमनंटली ह्या दुयेंसाक टोटल रिलीफ मेळटा. परमनंटली प्रोसिजर व्यवस्थीत जर केलो, जर डॉक्टरान व्यवस्थीत डायग्नोज केले जाल्यार आयुर्वेदिकान व्हेरी फास्ट रिलीफ आनी इन्स्टंट रिलीफ आनी परमनंट रिलीफ पॉसिबल आसा. हो प्रोसिजर आमी खुबशे सेंटर्सांत करता, म्हणजे गव्हर्मेंट सेटअप्सानूय आसा, प्रायवेट डॉक्टर्सूय करता. प्लस आतां हे वर्ल्ड आयुर्वेदा काँग्रेसचे जातले, थंय पेन मॅनेजमेंटचे स्पेशलिटी क्लिनीक आसतले, थंय सुद्दां असले प्रोसिजर्स आसतले. सो लोकांचो जो एक समज आसा की इन्स्टंट रिलीफ मेळना म्हणून, तो खरो गैरसमज आसा अशें म्हणल्यार आमी चलता. की आयुर्वेदा कडेन लोकांनी चड येवचें आनी ह्यो गोश्टी जाणून घेवच्यो. म्हणजे विदाउट एनी सायड इफेक्ट्स म्हणटात तशें आयुर्वेदा इज मोर पावरफूल देन स्मॉल अमावंटाचेर जे पेन रिलीफ बी आमी सोमतो इन्स्टंट रिलीफा परस व्हडल्या टायमा वयल्यान जावन दुयेंत बरें करप हो आमचो मेन फोकस आसूं जाय. कोविडा नंतर तर म्हाका दिसता मोर पीपल आर गेटिंग टुवर्ड्स इट. म्हणजे ती वर्ल्ड आयुर्वेद काँग्रेस गोंयांत जाता हाजेरच तुमकां कळटा की इट्स अ वर्ल्ड आयुर्वेद काँग्रेस, की वर्ल्डांतले लोकूय आतां चड आयुर्वेदा कडेन येवपा लागला. तुमकां कितें दिसता की गोंया खातीर हें बेनिफिशियल कशें वर्ल्ड आयुर्वेदा काँग्रेस गोंयांत जावप? एक म्हणजे गोंयाचे टुरिजम रिलेटेड प्रोसिजर्स वाडटले किंवा इन्कम वाडटले अशें म्हाजें मत आसा. नेक्स्ट आयुर्वेदीक डॉक्टर्सांक भायर वयचें पडचें ना शिकपा खातीर. हो आतां एकूच टायम जाता म्हणून आयुर्वेदीक डॉक्टर्सांक फायदो की हांगासरले हांगा खुबशे गोश्टी, खुबशे ज्ञान आयुर्वेदा बद्दल एकाच जाग्यार एकाच वेळार 3 दीस 4 दिसाचे इव्हेंटान टोटली मेळचे. तशेंच लोकांक फायदो की खुबशे आयुर्वेदा रिलेटेड प्रॉडक्ट्स मेळटले. आतां थंय गेले कॉमन सामान्य मनीस जर थंय गेलो, हर्बल प्लांट्स मेळटली. हर्बल प्लांट्स फॉर सेल आसूं शकता किंवा फॉर सॅम्पल फॉर टेक अवे अशें आसूं शकता. ते घेवन तांच्यांनी तेजी जगणूक कशें करपाची, तेचे उपयोग कशे करपाचे हेची म्हायती आसतली.
वेगळे वेगळे स्टॉल्स आसतले. स्टॉल्स आतां फॉर एग्जाम्पल आयुष सेल, आमचो आयुष सेल डिरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसीस आहा ताजो सेल आसा. तेच्या हितून योगा म्हणजे तुमी खंय रावता, तुमचे खंयचो लागींचो सेंटर, थंय कोण डॉक्टर आसता, केन्ना आसता अवेलेबल, ह्याची सगळी माहिती तुमकां थंय मेळटली. तर ह्या हितून सगळे प्रत्येक लोकांक म्हणजे आतां स्टुडंट्सांक म्हटले, स्टुडंट्स किंवा पेरंट्स म्हटले, तांकां कसो फायदो की योगा म्हणजे BAMS जावपाक, आयुर्वेदा डॉक्टर जावपाक, किंवा योगा इन्स्ट्रक्टर जावपाक, किंवा पंचकर्म थेरपिस्ट जावपाक, हाच्या खातीर खुबशे आमचे कडेन इन्स्टिट्यूट्स आसा गोंयान. उर्जा ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट आसा, साई लायफ केअर आसा. हे इन्स्टिट्यूट्साचे आनी गोमंतक आयुर्वेद महाविद्यालय आनी रिसर्च सेंटर आमची कॉलेज आसा. हे इन्फॉर्मेशन दितले की आफ्टर 12 किंवा आफ्टर 10 रिक्वायरमेंट कितें आसा, कोर्स कितको आसता, फीज कितको आसा, म्हणजे मागीर ते भुरग्यांक फुडें आपले डिसिजन घेवपाक म्हणजे फ्युचर प्लॅनिंग करपाक, प्रोफेशनल प्लॅनिंग करपा खातीर मदत जातली. हें ज्ञान मोर इम्पॉर्टंट की भुरग्यांक, आजकालच्या भुरग्यांक तें कळना की म्हाका बाबा एक आयुर्वेदीक डॉक्टर जावपाचें आसा, म्हाका एक कितें योगा इन्स्ट्रक्टर जावपाक, जाल्यार हांव कशें जावचें हें फायंड आवट करप खरें डिफिकल्ट जाता. सो इट इज अ व्हेरी गुड थिंग की वर्ल्ड आयुर्वेदा काँग्रेस आनी आरोग्य एक्सपोन तें जाता. आतां एक म्हाका सांगा की सामान्य लोकां खातीर तुमी जी OPD म्हणली तांचेर तुमी एक मातशें आनी फोकस घालूं शकता की कितें कितें म्हणजे जो तुमी अष्टांग जे म्हणलें की 8 डिफरंट आसतले, ते कितें कितें आसा आमकां सांगूं शकता तुमी? येस, OPDन आतां पळय एक पेन मॅनेजमेंट आसतली. म्हणजे पेशंट गेलो की तो रेजिस्टर जातलो. रेजिस्टर जाल्या उपरांत फ्री रेजिस्ट्रेशन आसतलें, कॉस्ट बीन कांय ना, चार्जीस बीन कांय ना. रेजिस्टर जाल्या उपरांत ताका मागीर ते एक शॉर्ट केस घेतली. शॉर्ट केसा प्रमाणे ताका जे वेगळे वेगळे OPDs आसा थंय धाडटले. एक कॉमन प्रॉब्लम खूब जाणांक त्रास करता इनफर्टिलिटी. म्हणजे सगळे रिपोर्ट्स टेस्ट सगळे नॉर्मल आसता, तरी खूब ट्राय करून सुद्दां कन्सीव जायना. हाच्या खातीर आयुर्वेदीक स्पेशलिस्ट अवेलेबल आसता आनी विदीन 2-3 मंथ्स 6 मंथ्साची ट्रिटमेंट जे पंचकर्म आमी शोधन करता. शोधन म्हणजे क्लेन्सिंग प्रोसिजर्स आनी प्रॉपर ट्रिटमेंट दिता. हितून ताची ताकद वाडोवपाक मदत जाता आनी रोखडीच इनफर्टिलिटीचे केसीस रिजॉल्व जावन नॉर्मल कन्सिविंग जाता विदावट एनी IVF किंवा बाकीचे प्रोसिजर, नॅचरल वे. तशी ही एक OPD आसतली इनफर्टिलिटी. दुसरे म्हटले की जस्ट हायलायट करता एनोरेक्टल डिजिजीस. खूब जाणांक त्रास आसता, म्हणजे पायल्स आसूं, फिशर्स आसूं. आमचे बरे डॉक्टर्स आसा, शिरोडा आयुर्वेदिक कॉलेजीन आसा, प्लस बाकीचे प्लेसीस अवेलेबल आसा. क्वॉलिफायड डॉक्टर्सां कडेन गेले जाल्यार तांकां पर्मनंट आनी परफेक्ट रिजल्ट्स मेळटा. पण खुबशे क्वॅक प्रॅक्टिशनर्स जर आसता किंवा बाकीचे दुसऱ्या स्टेटान आसता, तांचे कडेन वचून ट्रिटमेंट घेवन तांकां थोडे दुश्परिणाम जाता. म्हणून ते हायलायट करपा खातीर स्पेशलायज्ड डॉक्टर्सांची OPD थंय आसतली. म्हणजे हे वर्ल्ड आयुर्वेदा काँग्रेसान आयला म्हणजे यू नो की तांची क्रेडिबिलिटी बरी आसा. क्रेडिबिलिटी करेक्ट. म्हणजे ते बरे डॉक्टर्स आमी खंय खंय आसा तांचें इन्फॉर्मेशन सुद्दां सामान्य मनशाक ह्या OPDच्या माध्यमातून दिवं येता. बरोबर. तशेंच कॉस्मेटीक स्किनाचे रिलेटेड, हेअर रिलेटेड असे जे प्रश्न आसा ते आमचे जनरल OPDन. आनी भुरग्यांचे रिलेटेड सुद्दां जे प्रश्न आसा, भुरग्यांक सुद्दां खुबशे परत थंडी जायत रावता, त्रास जायत रावता. मागीर तांकां मेडिसिन्स दिवन थंडी क्लियर करप हो एक उपाय न्हू, पण थंडी भायर काडून इम्युनिटी वाडोवपाचे अशे मेडिसिन्स दिवप. हाचे बद्दल डायग्नोसीस आनी ट्रिटमेंट इन्फॉर्मेशन हांगासर मेळटलें. सो हे फक्त एक पर्टिक्युलर एज ग्रुपा खातीरच न्ही, ल्हान भुरग्यां पासून ते जर तुमकां कॉस्मॅटिक्स म्हणा किंवा जाणट्यां पर्यंत सगळ्यां खातीर हें इम्पॉर्टंट अशें OPDन प्रत्येक OPD अशी दवरिल्ली आसा की थंय प्रत्येकाक वचून आपल्याक जाय त्या प्रमाणे उपचार घेवपाक मेळटा. करेक्ट. आतां डॉक्टर एक लास्ट क्वेश्चन की हे आतां आमी वर्ल्ड आयुर्वेदीक काँग्रेसा बद्दल सगळें आयकलें, पूण आमी आतां पळयता की सगळे कडेन एक प्रत्येक कडेन अशें हें लायिल्लें आसा. सो एक्चुअल लोकेशन्स तुमी म्हाका सांगा, आमी येवप खंय? हय, बरो प्रश्न आसा. सगळे कडेन आसा वर्ल्ड आयुर्वेदा काँग्रेस आनी एक्सपो व्हडल्या जाग्यार जातलो. कला अकॅडमी आसतलो, SAG ग्रावंड आसतले, किंवा मॅकिनिस प्लाझा, आयनॉक्स प्लस मेनेझीस ब्रॅगांझा हॉल सगळे कडेन पसरलेलो आसा. पण हे वेगळे वेगळे गोष्टी डेलिगेट्सा खातीर आहा. म्हणजे गांवठी वखदाची एक परिशद आसा, ती म्हणजे ट्रेडिशनल हिलर्स मीट ते एका जाग्यार आसतले, मेडिसिनल प्लांट्स आसा ते एका जाग्यार आसतले. हे सगळे डेलिगेट्सा खातीर आहा.
तर सामान्य मनशान कितें करचें, सामान्य मनशान जर आरोग्य एक्सपोचो फायदो किंवा लाभ घेवंक सोदता ताणें कला अकॅडमीचें जें पार्किंग आसा थंय स्टॉल्स घातला, थंय वयचें. थंय 8, 9, 10, 11 ह्या दिसा स्टॉल्स आसतले, थंयच आयुर्वेदीक OPD आसतली. थंय तांच्यांनी सगळो आयुर्वेदाचो लाभ थंयसर आरोग्य एक्सपो घेवं येता. हां, सो कला अकादमीच्या पार्किंग लॉटान जो आमी व्हडलो टेंट एक घाल्लो आसा तो पळयता, Correct. थंय स्टॉल्स Correct. आनी थंय OPDs ज्यो आसात त्यो आसतल्यो. करेक्ट. आनी त्या OPDसान तुमचे मेडिसिनूय थंयच अवेलेबल मेडिसिन सगळे थंय अवेलेबल, एकाच जाग्यार available एकाच जाग्यार अवेलेबल आसतले. पार्क केले, फूल थंय भोंवले, सगळे आयुर्वेदाचो आस्वाद घेतलो, जे कितें इन्फॉर्मेशन जाय ते घेतले, ट्रिटमेंट घेतले स्वता खातीर आनी थंयसून मागीर फुडें वाटचाल तांच्यांनी मागीर ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, आयुर्वेदिक कॉलेज शिरोडा किंवा प्रायवेट प्रॅक्टिशनर्स किंवा आमचे कडेन डिरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसच्या अंडर जे डॉक्टर्स अवेलेबल आसा, आयुर्वेदिक OPDs आसा, PHC, CHC तांचे कडेन विजीट करूं येता. धन्यवाद डॉक्टर पुष्पराज आमोणकर, तुम्ही हांगा आयले आनी आमकां ही भौगोलीक म्हायती दिली, ताचे बद्दल मनाकाळजांतल्यान धन्यवाद. फाल्यांच्यान सुरू जावपी 9th वर्ल्ड आयुर्वेद काँग्रेस आनी आरोग्य एक्सपो जो फुडले 4 दीस चलतलो, ताची सगळ्या लोकांनी जाय तो लाभ घेवचो आनी सगळी माहिती आयुर्वेदाची थंयच्यान घेवची ही आमची सगळ्यांक विनंती. देव बरें करूं.